Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. महाशिवरात्रेचे रुद्रेश्वराच्या ह्या प्रांगणात सगळ्यात पहिली समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा। दर वर्सा शिवरात्री ही खूब मोठ्या व्हडा उत्साहात आमी हरवळ्या हांगासर साजरी जाता। गोंयभरचे शिवभक्त ह्या हरवळ्याच्या ह्या रुद्रेश्वर स्थानात येतात आणि दर वर्सा प्रमाणे म्हणूनय बी तितक्याच म्हणजे कोरोनाचेर मात करून लोकांनी मोठ्या प्रमाणात शिवरात्री उत्सव जो आसा काल रातच्यान सुरवात जाला आणि मोठ्या व्हडा उत्साहात सगळे लोक उत्साहान हांगासर मनयता। दर वर्सा लिंगाचेर अभिषेक करपाची संद, तीर्थाचेर वचपाची संद लोकांक सदोदीत मेळटा। देवाच्या कृपेन हांवें समेस्त गोमंतकीयाच्या वतीन आज आमच्या हरवळेच्या रुद्रेश्वराच्या लिंगाचेर अभिषेक करपाची संद म्हाका मेळ्ळी। देवाचो अभिषेक करून समेस्त गोमंतकीयांक परत एकदा म्हणजे कोरोनामुक्त राज्य, कोरोनामुक्त देश जावचो तीच मागणी देवाच्या चरणी केली आणि परत एकदा सुराज्य गोंयांत स्थापन जावचें हे श्री रुद्रेश्वर चरणाच्या ठिकाणी प्रार्थना केली। सोमेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष आसा आनी आमगेले पोर्तुगीज कालाच्यान बी हांगा आमगेले मूळ आमगेले दैवज्ञ विश्वामित्र गोत्राज इतिहासाचे फुडें पयलींच्यान बी पोर्तुगीज कालाक हांगच्यान भायर घातल्या नंतर आमगे देव हांगा कुर्डी भितर आशिल्लो। कुर्डीच्यान कितें केलें थंय आणे कटमंगार ते ब्रिज बांदल्या नंतर सगळे हांगा आनी प्रतिश्ठापन पळय गेलो वर्सा वर्सा शिवरात्रीक नंतर नवरात्रीक दोन उत्सव बरे बंद करतात आणि हांगचे लोकल लोक जवळ भयंकर 1000 घंटे लोक मेळतात आणि हांगा सोमार आयकरा आणि नित्य दासो अभ्यास जाता आणि आमगे हांगा कमिटीच्यान आतां सद्या भितर एका 52 रूम पळय आणि बरे इम्प्रूवमेंट केल्ले आसा हांगा आणि आतां भक्त लोक आमगेले कर्नाटकाच्यान आणि मुंबयच्यान आणि गोंया भितर बी सगळे आसात आणि मंगळूरच्यान आणि होन्नावर आणि कुमटा जशें कमी बेंगळूर पसून बी आमगे लोक सगळे आमगेले वाड्याचे आसात। फक्त विश्वामित्र गोत्राचे सगळे आमगे सेवा करून वयता। देवस्थान पयलीं फुडें आशिल्लें देवस्थान थंय डॅम व्हडलो डॅम जाल्ले निमित्त देवस्थान उपरांत हे आमी नवीन हांगा जागा घेवन आमी म्हाजून हांगा देवस्थान बांदलें केलें 1997 ह्या देवस्थानाचें प्रतिश्ठापन जालें। आतां आमच्या देवस्थानाक वर्साक 4 फंक्शन जाता। शिवरात्री दर नितीन जाता, बरे लोक मेळटा शिवरात्रीचे आनी सगळे 4-5 लोक मेळटा हांगा आई लोक सगळे देवा प्रसाद अभिषेक जाता। नंतर आई लोकांक सगळे तेंकां प्रसाद दितात आनी जेवण गिवण आनी नाश्ता सगळे दितात व्हडल्या लोकांक। गणपताचे पालखी जाता आनी नंतर आमचे नवरात्री प्रोग्राम जाता, 9 ते जेवप जाता आनी म्हणजे श्रावण म्हयन्याक श्रावण सोमाराक प्रत्येक जेवप जाता। दिपोत्सव कार्तिक म्हयन्याक दिपोत्सव करता हांगा आमचे 5 तारखेक वर्धंती उत्सव जाता, वार्षिक उत्सव जाता। श्री ग्रामदेवी सातेरीच्या कृपेन, चंद्रेश्वर भूतनाथ आणि म्हाळसानारीच्या कृपेन आज या शिवरात्रीच्या दिसा आमकां आमची ईश्वर देवस्थानां आज अभिषेक घालपाक मेळ्ळो। कोविडाचे प्रॉब्लेम आसा ते कमी जायत आसला तेजो आमकां आनंद जाल्लो आसा आनी आज आमी लोक बरे भक्तिभावान हांगा आयले। सकाळच्यान भरपूर आमी 8 कोमेस केल्लें, भरपूर गर्दी आसा आनी प्रत्येक लोकान आमकां हांगा सहकार्य केलें आणि अशेंच आमची मागणी आसा की आमची देवाची ईश्वर देवाडेन आमची अशीच मागणी आसा की महादेवाडेन की हेजे मुखार आमकां हे सगळे कोविडाचे प्रॉब्लेम मोकळे जावन वर्सान वर्स आनंदान शिवरात्री महोत्सव साजरो करपाक मेळचो अशी आमी देवाडेन मागणी करता। आणि आमी खूब कमिटी सगळे लोकांचं सकाळच्यान जी आमी सेवा दिला आणि सगळ्यांना आमकां कॉपरेशन दिला त्याचे बद्दल आमी सगळे लोकांचे आभारी आसा आणि अशीच आमकां सकृप देवाची लाभची अशी आमची मागणी आसा देवाडेन। पळय अंदू शिवरात्रीक लोक चडशे अशे दिसतात अंदू लोक कितें म्हणजे 2-3 वर्सां जालीं कोवीड आसलें न्हू, लोक भियान भायर सरत नासले। अंदू मातशे लोक जाले कमळेश्वराच्या शिवरात्री कोरगांव म्हणजे गेले 2 वर्सां कमी आसले अशें म्हणटा। कमी आसले कांय ना, लोक
भायर सरत नासले, भियानच भायर सरले. पण आयज चड अशें दिसता. आयज मातशें सकाळच्यान 6 जाल्या मेरेन बरीच गर्दी जाल्ली, सकाळी 7-8 मेरेन. आतां मातशें जेवणाचो टायम जालो न्हू, एक सांजची भरतली गर्दी. लोक कमी आसले. ह्या वर्साक चड अशें दिसता तुमकां? ह्या वर्साक लोक शिवरात्रीक भरपूर आसा. ते कोरोना काळाच्या दिसा फाटीं पडल्यामुळे अशें गर्दी जाली आनी धार्मीक विधी असो नवीन वर्साक असो सुरू जाल्ल्या सारको असो एक अनुभव येता. अशेंच लोकांनी सगळ्या गोष्टीक प्रतिसाद दिवपाचो. एकंदर ह्या फावटी लोक खूब आसात तर ह्या वर्साक? हय, ह्या वर्साक खूब आसा. या शंकरवाडीचे सभासद वर्ग, महाजन वर्ग, तशे प्रमाणे ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण परिषद आणि पुरोहित वर्ग, तुमचे हितून भाविका लोकांक तशे प्रमाणे जे कितें टीव्हीचेर पळयत आसा तांकां सगळ्यांक तशे प्रमाणे महाशिवरात्री उत्सवाचो थोडक्यान तुमकां सांगता. महाशिवरात्री उत्सव म्हणजे शिव पार्वतीचे विवाह महोत्सव हांगा ते अभिहित शिवरात्रीचे उत्सव करीत आयिल्ले आसा. ते प्रतिवर्षा वार्षिक अभिहिता ते प्रमाणे माघ कृष्ण त्रयोदशी या तिथी अनुसार करून ते प्रमाणे या शिवरात्री उत्सव चालू असतात. शिव आणि शक्ती, शिव पार्वती. शिवरात्री दिवसा शिवाचे दर्शन घेवचो आणि पार्वती दर्शन घेवचो आणि जे कितें आपल्याचे मनोमनान जी कितें इच्छा आसा, अपेक्षा आसा ते पूर्ण जावपा खातीर शिवाचे दर्शन घेवन शिवाक एक अभिषेक करून हे सगळे शिवरात्रीचे सेवा दिवचे म्हणून आसा. ते प्रमाणे रुद्रो अभिषेक प्रिय म्हणजे शिवरुद्र अभिषेक जे कितें करता ताका दुदान करूं किंवा तेलान करूं किंवा उदकान करूं तो संतुश्ट जाता. ते प्रमाणे ब्रह्मनादप्रिय ब्रह्मनादप्रिय जे कितें वाजयता ताका ब्रह्माक तितलें आवडटा. ते प्रमाणे विष्णू अलंकार प्रिय म्हणजे अलंकार कितले करता विष्णू ते प्रमाणे तो संतुश्ट जाता. ते प्रमाणे शिव महोत्सव हांगा ते अभिहिता. ते ह्या शंकरवाडीन ते प्रमाणे ह्या भाविक लोक येवन आपले दर्शन घेवन सेवा करीत आयिल्ले आसा. ते प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्दां भाविक लोक येवन आपल्याचे सेवा दिल्ले आसा. तांकां सगळ्यांक देव शिव भक्तगण आसा सगळ्यांक देवान तांकां सगळें बरें करूं न्ही म्हणून. हे देवूळ खरें अत्यंत प्राचीन अशें देवूळ आसा आनी श्रावणी सोमवार तशेंच महाशिवरात्री हे 2 मोठे उत्सव जाता. त्या निमतान गोंयभरचे लोक हांगा येवन लिंगाचेर सहज ते अभिषेक घालता. ह्या वर्सा असो अभूतपूर्व असो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा. कितलेशे भरपूर गर्दी लोक मोठ्या उत्साहान ह्या शिवरात्री उत्सवान सहभागी जाल्लेले आसा. हे गोमंतेश्वर ब्रह्मपुरी हांगासरले श्री क्षेत्र ब्रह्मपुरी अशें हेका म्हणटा. हांगा महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहान हांगा साजरी करता. हजारांनी लोक हांगा येता आनी अभिषेक करता. जे देवाक उदक घालता, दूध घालता, फुलां घालता आनी धन्य जावन आपले जे कितें मनोरथ आसा ते ह्या देवाक सांगता आनी आपले मनोरथ पूर्ण करून वयता. अशी वार्षिक परंपरा कित्येक वर्सां जाली. 100 वर्सांच्या पयलीं ही परंपरा चालू आसा. ह्या गांवांक हांगा ब्रह्मपुरी जरी म्हटलें तरी तीर्थार म्हणून हो गांव फामाद आसा. सगळ्या करमळी ह्या वाठारांत त्याच प्रमाणे डोंगरेर, ओल्ड गोवा, रायबंदर ह्या सरावंडींग वाठारांत हो गांव तीर्थार म्हणूनच फामाद आसा. ही महाशिवरात्री गोमंतेश्वर कमिटी जी आसा ती अखिल गोवा नाभिक समाज साजरी करता.
श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान गावडोंगरी हांगा अभिषेकाचो उत्सव चालू आसा आणि आमच्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानचे जे कुळावे आसा ते भायर भायर विखुरलेले आसा. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा हातूंतल्यान आमचे मोठे भावीक आज अभिषेकाक आयिल्ले आसा आणि तांचो अभिषेकाचो श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या भितर गर्भकुडींत चालू आसा आणि आमचे जे भावीक जे आसा ते खूब मोठ्या प्रमाणात देवाचे दर्शन घेवपा खातीर येता आणि जो अभिषेक जाले आयच्या दिसा अभिषेक जाले नंतर दुसरे दिसाक आमची पालखेचो उत्सव जातलो आणि आमच्या भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात येवन त्या पालखे उत्सवाक समर्थन दिवचें आणि आमची जी मिरवणूक श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे मिरवणूक काडून पालखी आमची देवस्थानाच्या तळयेक हांगा स्थानापन जातली आणि त्या मिरवणुकीक मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी सहभाग घेवचो अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. आमची देवस्थानाची पालखेचो उत्सव जो जातलो तो 8:30 ते 9 भितर जातलो